भाजप सरकारान लोकांक इतली वर्सां फटोवन दवरला असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार विर्यातू फर्नांडीस हांणी केला। प्रधानमंत्री म्हजे विशीं उलयलो ते पळयत जाल्यार तो म्हाका भियेलासो दिसता। प्रधानमंत्र्यान म्हज्या घरा येवन म्हजे कडेन चर्चा करची अशें आवाहन विर्याटोन एका बसके उपरांत प्रधानमंत्र्याक केलें। लॉट ऑफ रिसेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट खंय ना खंय म्हाका दिसता लोकांनी ह्या सरकाराक 5 न्ही म्हळ्यार 10 वर्सां तांकां 2 फावट हे केले चान्स केलो। थर्ड टाइम दे आर नॉट रेडी टू बाय द लायज वेदर इट वॉज द प्रायम मिनिस्टर और दिस चीफ मिनिस्टर और तांचे पळय लिडर आसा बीजेपीचे कंटिन्युअस लायज। पीपल आर नॉट फूल्स। यू कॅन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कॅन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ही तसली परिस्थिती आयल्या आनी लोकांचो पळय राग आसा। म्हाका दिसता on 7th May there will be a tsunami of voting happening at every booth, not only in South Goa. Information coming is वोपय एक हे जाल्ले हा पीपल्स मुवमेंट इज साउथ। आमच्या अध्यक्षान जस्ट सांगला द इफेक्ट इज ऑल्सो हॅपनिंग इन नॉर्थ गोवा। आयज पळय आमचो लोक आयला विदाउट एनी इन्सेंटीव, विदाउट अ बाय बीइंग पेड आपणाचे खोशेन येवन आयज 9:30 वरां पासून ते हालूंक ना। 5 आयले ते टिल 9:30 they were, because they have a love for the party and they have given their verdict. Mark my words, South Goa is already decided. North Goa reports are coming that we have already crossed the finish line. So it is no more a silent wave, it is going to be an open wave. Open. It's going to be open. जे मायनिंग बंद केल्ले आनी ताणें सांगुल्ले 2014 आपूण स्टार्ट करता म्हूण, तें डिबेट करया फाल्यां आमगेर तूं येतगूर।